तर जे फळ पवित्र आत्मा हाडटा तो मोग, आनंद, खुशालकाय, शांती, सोंसणीकाय, थांब्यांत आसलेलो राग, समजिकाय, दयाळपण, बरेपण, उपकार, विस्वासपण, सादेपण, खालतेपण, स्वताचेर ताबो हाडटा. तर आयज हांव कित्याचेर उलयतली काय? स्वताचेर ताबो. आमी स्वताचे ताबो ह्या विशीं उलयता म्हणजे आमच्यान आमकां जाय तें करूंक जायना. आनी हें सारकें न्हय. हें सुरवातेकल्यान समजून घेयात. जेन्ना हांव स्वताचे ताबो दवरपा वयर उलयता हाचो अर्थ न्हय तुज्यान केन्नाच कितें गोड खावंक जायना म्हूण, कितेंच कांय करूंक जाय तें करूंक जायना म्हूण. पूण ताचो अर्थ हो तुका जाय तें सगळें तुज्या जिवितांत दर दिसा करूंक जायना, की तुका जाय तें विकतें घेवंक जावचें ना, तुका जाय तें उलोवंक जावचें ना म्हूण, तुका जाय तें चिंतूंक जावचें ना, सगल्यो वस्तू करूंक मेळच्यो ना, जिवितांत येसवोन जावपाची अपेक्षा धरून. स्वताचेर ताबो म्हणजे तुलना. आनी बायबल 1 पेद्रू 5 म्हणटा, चोतूर रावात, जागृत रावात, देंवचार तुजो दुस्मान गरज घातलेल्या शिवा सारको फिरत आसा, आपणाक कोणूय गिरासूंक सांपडटा काय म्हूण. पूण जर तूं एक तुलना आसलेलें मनीस देंवचारान तुका गिरासूंक जावचें ना. आमेन. आनी आमकां तुलना आसो नेजो, शिस्त आनी स्वताचेर ताबो नासतना. 2 कोरिंथकारांक 5:14 म्हणटा, कित्याक क्रिस्ताचो मोग आमकां आडायता वो थांबयता. तर जेसून म्हणलें जुआंव 14:15 सो तूं खरोच म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार तूं म्हजी आज्ञा पाळटलो. आतां ताणें म्हणूंक ना जर तुवें म्हजो मोग केल्यार हांव तुजो मोग कोत्ता. देव आमचो मोग आदयेंतल्यान कोत्ता, तितलो मोग कोत्ता, आमी विकतो तो घेना. पूण तो म्हणटा जर तूं म्हजो मोग कोत्ता तूं म्हजी आज्ञा पाळटलो. आनी जितलो आमी ताचो मोग कोत्तात तितलोच आमी ताची आज्ञा पाळटले. हांव केन्नाय म्हजो प्रवासाची गजाल सांगता सिगरेट ओडपाचे बाबतींत, कित्याक हांवें सुमार 9 वर्सांचे सुपरले पिरायेचेर सिगरेट ओडूंक सुरू केली आनी थंय सगळीं ओडटालीं. आनी तें म्हाका खरेंच 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 आगोड जालें तें सोडूंक. जेन्ना हांव गंभीरतायेन क्रिस्तांव जाली आनी देवान म्हाका मिनिस्ट्रीन आपयलें त्या विशीं म्हाका फुडो केलो ताणें. कित्याक ती एक बरी गोवायकी न्हय आसली, ती एक बरी संवय नासली. आतां हांव कोण सिगरेट ओडटात तांकां नितीक लायना. खरेपणी म्हाका दिसता देवाक गजाली थंय अदीक दुस्वास आसा म्हूण. पूण तरी तुका तें बरें न्हय. आनी कांय वस्तू आसात जांकां आमी ना म्हणूंक जाय आनी ज्यो लोक दुसरे नदरेन पळयतात तांकां अपमान करिना जावंक. आमेन. आनी अदी करूंक ज्या पद दिवन देव म्हाका आपोवणें कोत्ता तातूंत गरज हांवें ताचेर जैत व्हरूंक. आनी खरेंच म्हाका तें चडूच आगोड आसलें. त्या विशीं सुमार वरसभर हांवें जायते त्रास सोंसले त्या विशीं सारूंक सुरू केल्या उपरांत पासून. आनी शेकी म्हाका थावे जाली की हांवें ती सुवय सोडटोच म्हाका जाय म्हूण हांवें सोडूंक ना. म्हाका सिगरेट ओडूंक जाय आसली. म्हाका फकत झुरको घेवंक जाय आसलो. म्हाका तें आवडटालें. तुमी समजल्यात? म्हाका तें आवडटालें. म्हाका तें चुकतालें. हांव भिवकुदी जातालीं. म्हजी भूक वाडो अशें दिसो म्हाका. म्हजी सगळीं निमितां आसलीं. पूण एकच कारण हांवें तें सोडूंक, कित्याक शेकी हांव सिगरेटी परस जेजूचो अदीक मोग करी. तर हांव तुजा न्हय. आनी हांवें म्हटलेलें परी तें निंदा करीन न्हय. तुज्यान तें लाखांनी वेगळ्या मनशाक लागू करूं येता. पूण तुवें निश्चय केल्या उपरांत पासून कुशीन दवरूंक जें तुजा न्हय बरें न्हय हाची सुचमणी न्हय तुका आजून तें करूंकशें दिसना. पूण जेजून म्हणलां जर तूं म्हजो मोग कोत्ता, जर तूं म्हजो मोग करता, तूं म्हजी आज्ञा पाळटलें. तर खंयच्याय भागान देवान तुजो फुडो केल्यार कडेक ताचे विरुद्ध ते वस्तू थंय कुस्ती करचे बदले गरज तुवें आनीकूय खोलायेक आनीक जेजूच्या मोगान पडोंक. कडेक तुजो प्रश्न सुटोवो करूंक इतली मेहनत घेवची सोडून गरज तुवें फुडलें वरस सारूंक देवाच्या मोगान आनी ताच्या आशान फुगत रावप. आनी हांव तुमकां खात्री दितां वरस सोंपता म्हटल्यार तुमी इतली जेजूच्या मोगान लासतलें. तूं म्हणटलें तुजा न्हय हांव कितें करूंक तयार आसा पूण ताका दुखी करची ना. आतां बायलांक आयज हांवें ल्हान देंगी हाडल्या. एफेसकारांक 5. एकाच मिनिटाक तुमचे घोव हांगा खोशेर हाजीर जातले. हें म्हाका सांगूंक जाय कित्याक म्हाका हें चड आगोड आसलें.
म्हज्या ल्हानशा प्रवासान जेजूच्या मोगा विशीं हांवें वाचलें एफेसकारांक 5:22. ओस्तोरान्यो खालती जायात, स्वता खालती करात. कितें? खालती करात. कितें? कितें? तुज्या घोवा सवे खालती जावन समजी खायन चलात आनी ती देवाची सेवा केल्या पोरी जावं दी. चल या जेजू. ओ म्हजे माय, हें म्हाका इतलें कठीण जालें. भासाभास करिना जावंक शिकोंक सदांच निमणें उतरोन म्हजें जावचें ना म्हूण. हांव शेकी त्या मुद्द्यार आयली सी म्हज्यान म्हणून आतां वय मोगा. तातूंत मातसो केडण्याचो तालो आसलो. वय मोगा. आनी तूं जाणूय शेकी देवान म्हाका म्हणलें, तूं जाणूय खरें खालतेपण न्हय एक भुमिका जी तूं कोत्ता. ती एक काळजांतली मोलाची अवस्था. तुमी जाणात हांव म्हज्या घोवाचो मोग कोत्ता आनी जर कोणूय घोवाक खालते जावंक जाय तो चड बरो आसतलो कित्याक तो महान आसा. पूण हांवें तुमकां सत सांगूंक जाय, एकूच रस्तो म्हजे कुडीक ताब्यान दवरूंक तें करूंक जावन आसलो म्हजो मोग जेजूताय. कित्याक ताच्या उतरान हांवें पळयलेलें म्हटलें आनी तूं तें म्हजे पासत करशी. हें कितलें बरें न्हय. तो तेंच म्हणटा, देवाची सेवा केल्या पोरी. तो म्हणटा, जॉयस तूं म्हजे पासत करशी. आमेन. आनी कांय वस्तू आसात तुमकां टीव्ही पळयतात तांकां ज्या विशीं देव तुका फुडो करीत आसा आनी म्हाका जाय आयज तूं हो तालो म्हणटा तें आयकोंक. तूं हें म्हजे पासत करशी. तूं हें म्हजे पासत करशी. हें दुसरेंच जाता. तें दुसरेंच पावंड्यार पावता अशें न्हय. इश्टा, ज्या लोकान तुका दुखयलो त्या लोकांक तूं बक्षुची आनी ताचें वायट उलोवंक बंद करशी. तें तूं म्हजे पासत करशी. कित्याक फकत ताणें तुका विचारना म्हूण. म्हाका दिसना आमकां पोन्नास कारोना जाय देवाची आज्ञा पाळूंक. आमी तें कोत्ता कित्याक ताणें आमकां कर म्हटलां. आमी देवाचो फावो तितलो मोग करूंक जाय. स्वताक बोंदी घालूंक कित्याक देवाचो मोग आमचेर बोंदी घालता. हांवें हें आयज सकाळीं करूंक चिंतूंक नासलें पूण म्हाका दिसलें देवाक जाय आसलें हांवें तुमचे लागीं उलोवंक. कित्याक जॉबान म्हटलें हांव उतरांनी इतलो भरलां म्हाका दिसता हांव फुट्टलो म्हूण. पूण म्हजे भितर आत्मो आसा जो म्हाका आडायता. हें म्हाका आवडटा. केन्नाय म्हाका दिसता हें कोणाक पूण सांगोशें. चलात, तूं ताचेर जैत व्हरोन इतलें देवसपणी जावपाक ना. तूं सगळी तालनी सोडपाक ना. तालनी येवंकूच जाय. पूण बायबल म्हणटा मागणें कर तूं तालनीन पडना जावच्याक. थंय म्हणना मागणें कर तुका तालनी येवची ना. तुका तालनी येतोच तुजो स्वताचे ताबो दवरपाक तो उपयोग येता. तेन्ना म्हणटा ना. तेन्ना आमी म्हणटात ना हांव तें करची ना. दुसरी वो जितले बेगीन तूं सारको निर्णय घेता तितलें सोंपें तुवें तें करूंक. म्हाका आजुनूय लोकांक तापोवंक दिसता एकूच अंतर हांव आतां तें करिना. मुन्यो चॅप्टर 6 वर्स 2 आनी मुन्यो फकत तोंडान उचारपी ग्रांथांनी भरल्यात. खरेपणी हांव मुन्यो वाचता आनी सगळ्याक जुई तोंडान उचारपी ग्रांथ आसा हांव कुशीक हांव एक ओंकर घालता आनी ताचे भोंवतणी सकत तोंड चलता तेन्ना. चलात उस्तोऱ्यानो, तुमी कांय जाणां तुमच्या म्हयन्याचो वेल येतच तुमचें तोंड ओडीक चलता. आनी कितें अशें करिना तर तूं एका निमित्ताक उजार कोत्ता. वय तूं जाणय आयज तो वेल म्हयन्याचो. तर हांवें एक झटपट तोंडा विशीं शिकोवंक दिवंक जाय म्हज्यान हें वाचूं येता कुशीक बरयल्यार तें पळोवन म्हूण तोंड. तर मुन्यो 6:2
जर तूं उतर दिला आनी तुज्या उतरांनी तूं जालपाक सांपोडलेली आसा, तुमी कितलीं जाणां जाणो तुजें तोंड तुका त्रासान घालता म्हूण? वय तुवें ताचेर ताबो दवरूंक जाय. थंयसर तुवें स्वताचेर ताबो दवरूंक जाय. तुज्यान सगळें तुका जाय तें म्हणून येजो तोरी इश्ट धरून. तुज्यान शिरवीस सांबाळून तुका जाय तें सगळें म्हणून येजो. मुन्यो 8:6-8 दाविदान आदींच पोरगोट केलें तो कितें करतलो तो. ताणें म्हणलें आयकात, हांवें तुमकां कितें म्हत्वाचें सांगपाचें आसा. हांव उलयतां तेन्ना म्हजीं उतरां खरीं जातलीं. म्हज्या तोंडांतलीं सगळीं उतरां सरळ नीट, थंय कांयच फोटकी येना. म्हजें तोंड सोट परगोडटा, कित्याक वायटाक म्हजें वोंट विटयतात, वायटाक म्हजें वोंट विटयतात. असल्यो वस्तू दिसपटी कुमसा जाता. हांव म्हणटा, ओ देवा, हांव प्रार्थून खोदता उतरां म्हज्या तोंडांतलीं. नियाळ म्हज्या काळजांतले तुजे नोदरे मुखार ते स्विकारतल म्हूण. देवा, म्हज्या तोंडांत ताबो घाल. हांवें म्हज्या जिबेन तुजे विरुद्ध पाप आडपाच्या आदी. जिवीत आनी मरणाची शक्ती जिबेन आसा आनी जी उतरां उलयता हांवें तातूंत दादोशी जावंक पुरो, कित्याक हांव ती खावची पडटलीं. हें बायबल म्हणटा, तुजीं उतरां तूंच खाता. वर्स 13 वायटोवे वागणुकीचे आनी फुटकेरे जिबेचे म्हाका वीट येता. मुन्यो 10 म्हणटा, उतराचेर बडबडप चुकीक पावयतात. जो कोण आपल्या ओठांचेर ताबो दवरता तो शाणो. दुसऱ्या शब्दांनी, तोंड बंद कर. मुन्यो 18, 20, 21 थंय फकत हांव तांतली थोडी चुकयता फकत वेल वाटावंक. तोंडांतल्यान भितर वेता ताचे उदेशी पोट भरता आनी ओठांतल्यान भायर सरता त्या उतरा उदेशी दादोसपण मेळटा, बरें वा वायट. तूं कितें उलयता ताचे वेल्यान तुका जिवीत वा मरण फावो जाता. म्हणटच तुज्या उतराचो परिणाम तुवें मानून घेवंक जाय. म्हज्यान आयज तुका हाचे परस म्हत्वाच्या भागाचेर ताबो दवर म्हूण सांगोन येजो. तुजें तोंड आनी तुजें मन सोडून दिवन. मन, तोंड आनी भावना घडयेक 3 अदीक म्हत्वाचे भाग. मन, तोंड आनी भावना. म्हाका जाय तुमचे लागीं तुमच्या तोंडाच्या 4 भागां विशीं उलोवंक. पयलो आंकडो, तुजे सवें आनी तुज्या फुडारा सवें तूं कशें उलयता तें घडयेक चड म्हत्वाचो भाग. जिन्सावार उतरां आनी भासाभास जाची तुका गरज स्वताचेर ताबो मेळच्याक. तुज्या विशीं तूं केन्नाच वायट वस्तू म्हणना. तुवें केन्नाच वायट वस्तू न्हयखारी निंदा करपी खालतेपणाच्यो वस्तू स्वता सवें म्हणोंक ना. स्वता सवें केन्नाच सबोन आसलेल्यो वस्तू म्हणनाका. केदींच तशें करिनाका. म्हणनाका हांव मूर्ख, म्हज्यान केदींच सारकें तें करीन येजो, हांव फकत इतली मोटवी, हांव हें, हांव तें, हांव आनी कितें, हांव हें, हांव ना. तुमी कितलीं जाणां स्वताचेर वायट वस्तू म्हणटात. हांव जाणा अशें जातोली म्हूण. आतां म्हाका तुमकां एक सांगूंक जाय, तुज्या स्वताच्या कुमसारा वयर तूं सरपाक ना. तुज्यान त्यो वस्तू तश्योच आसल्यो तश्योच आसलेल्यो म्हूण नेजो. बायबल म्हणटा न्हय, त्यो वस्तू तुवें आसलेल्या परी म्हणूंकूच जाय. दुसऱ्या उतरांनी, तुजें तोंड देवाच्या उतरान तुवें भरूंक जाय. कित्याक देवाच्या हिसपान, देवाच्या राजवटकेच्या हिसपान जे परी वस्तू देवाच्या राज्यान चलता तुवें पयलें सोत मानूंक जाय आनी उपरांत तें तुवें पळोवंक जाय. जर तूं सोत मानताय तर ते उचार आनी उपरांत ती उतरां आत्मीक संवसारांत पावता आनी ती सोतान भायर सरतात, जुंय तुज्यान ते आनंद घेवं येता. हें तूं समजल्यार? हांव क्रिस्त सवें देवाचें प्रामाणीक मनीस. हें म्हाका दिसच्या आदीं जायते फावटी हें आदीं हांवें म्हटलेलें आसा. हांवें परगटून सुरू केलें, म्हाका गरज पडटा सगल्यो म्हज्यो गरजो शार्ती पावल्यो. हांव परगटूंक लागलीं की हांव लोकांचो मोग कोत्तालीं आनी सगलो म्हजो मोग करी म्हूण. आनी म्हाका ती आवड नासली, तांकांय म्हजें पडोंक ना. हांव खालती घोरकांत जावच्या खूब वेळ आदीं हांव तसली म्हूण परगटूंक लागलीं. चलात, तुजें तोंड देवाच्या उतरान भर.
तुज्या विशीं आनी तुज्या फुडारा विशीं वायट वस्तू म्हणपाचें बंद कर. हांव तुमकां सांगता, जर तुमी 500 मील प्रवास केला आनी तुमी जाणी आपलो हात वयर उबारून म्हटला तुमी स्वता विशीं वायट वस्तू उलयतात, सो तुमी फकत एकूच मुदार करशीत जाल्यार तुमकां ह्या कॉन्फरन्सांतलें तुमच्या जिवितांत फळ मेळवलें तें घेवन खोशी आसपाची की तुमी म्हज्या फाटल्यान एका एका शारान येवपाची. फकत इतल्याकूच तुका बरें दिसतलें म्हूण तूं आनीक खोशी जातलें. देवान रोचला ताका अपमान करूंक तूं कोण जावन आसा. आमेन. आनी ह्या बद्दल म्हाका खबर आसा, तूं जाणां म्हजी जांगला आवड नासली, म्हजो ताव आवड नासलो, तूं जाणां हें तें बरें. तुजी जांगला थंय शांती कर, तुज्या पांयां सवे शांती कर. हांवें म्हज्या थाल्या सवे शांती करूंक पडलें. म्हज्यान खंयचेय फोन कॉल खंयचोय करूं येता आनी ती म्हणटात वय सर. खंयच्या हॉटेलान हांव रावल्यार म्हाका म्हाका फोन करूंक नाका ऑर्डर करूंक दिसता दुस्वास, कित्याक ते म्हणटा मिस्टर माया मिस्टर माया. गेल्या वर्सा हांवें स्पाक फोन केलो, हांव शारा भायर आसली आनी हांवें फेशियल करूंक फोन केलो. तांणी विचारलें म्हज्या तोंडार केंस आसात जाल्यार. वय हांव चिंती नासली आनी हांवें म्हणलें वय आस्कुट्यो आसात म्हाका आसात. आनी तुजा न्हय वय. हांवें म्हणलें वय. ताणें म्हाका विचारल्यो ना तुका खाड वो मिश्यो आसात काय. हांवें म्हणलें ना. नाव हांव एक ओस्तोरी. पुना परत केदींच म्हणूंक तयार ना म्हाका म्हजो तालो आवडना म्हूण. तूं जाणा कित्याक कित्याक देवान खोशी दाखयल्या तो संवसार भोंवन वितरावपाक. तुजे विशीं कितें आवडना जायत तें विसर. त्या विशीं तुज्यान कितें करूंक जाता जाल्यार कर, ना तर तें विसर घाल. आनी स्वताची तुलना दुसऱ्या थाय करून आनी वायट वस्तू तुजे बद्दल म्हणो नाका. तूं म्हूण हांव देवाचें भुरगें. ताणें म्हाका म्हज्या मायेच्या कुर्फ्यान आपल्याच हातांनी रोचला. हांव विचित्र न्हय, हांव खेरीतूच. म्हजें सारकें एकलेंच आसा आनी त्या पासून म्हजी किंमत चड. हांव करता तशें कोणूच वस्तू करिना. हांव एकलेंच दुसऱ्याच पावंड्यार आसा म्हज्याच बोलान. तूं देवा विशीं कशें उलयताय ती दुसरी वस्त म्हाका आयज तुमचे लागीं उलोवंक जाय. मालकाच्या बरोवपान एक चड सुंदर ग्रंथ आसा. थंय म्हटलां की जे कोण देवाक भियेतात चडशीं उलयतात ताचे मोहिमे विशीं आनी ताणें ताची भासाभास उगडासाच्या पुस्तकान बरोवन दवरल्या. म्हज्या देवा विशीं तूं कसल्यो वस्तू उलयताय. गरज तुवें म्हणूंक देव विस्वाशी देव म्हजे थंय चड बरो. तूं जाणा जो देव म्हज्या पुऱ्या जिवितान म्हाका आनीक एक वस्त करिना तो ताणें आदींच म्हाका फावो ना तितलें चड 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 केला. आमच्यान कसली वायट मनाची अवस्था दवरून येता जो देव आमकां जाय तें करिना जेन्ना ताका जाय आमी केल्लें. चलात आमकां केनीच कांयच मेलो आमी फेर्नान वेचिना. हालेलुया. तर आमी चोत्राय धरूंक गरज आमी देवा सवे कशी उलयता ती गरज आमी म्हणूंक तो बरो, तो आमचो मोग कोत्ता, ताका वाखाणटा हांव. ह्या संवसारान कितें वायट आसा तें आमकां लागोन तुका लागोन न्हय. म्हज्या जिवितान कितें वायट आसा तें म्हाका लागोन तुका लागोन न्हय. देवा सवय उलयतना चोत्रायन उलय. लोकां सवय उलयतना चोत्रायन उलय. बायबल म्हणटा की मोग लोकांचेर दापणें घालता. म्हाका जाय एक प्रश्न विचारूं. तूं वोखोताय त्या लोकांचो गुन्यांव तूं ओकटापय कोत्ताय वो तूं ताचेर दापणें घालताय. वय तुका सत मानूंक जावचें ना मॅरी जेन कितें कोत्ता तें. आनी हांव जाणो ह्या वेळार हांव कोणा विशीं कितें जाणो. आनी म्हाका फकत तें सांगूंक जाय आसलें. म्हज्या मनांत आयलां पूण हांवें तें सांगोंक ना. एकाय मनशाक सांगूंक ना कित्याक हांवें स्वताचेर ताबो दवरला. कित्याक आसानो देवाक तें आवडना म्हूण जेन्ना आमी आमच्या इश्टाचेर धांपणे घालिनात. आतां वेळ येता केन्नाय वस्तूचो फुडो करूंक पूण हें तसलें कांयच नासलें. हें फकत हांवें गोड्डेक स्वता केल्लें आसतलें. आमकां फकत सांगूंक जाय सांगूंक जाय सांगूंक जाय.
उठपट्टी न्हू आंतून न्हू आनी ताचो कुटुंब वरांतली भायर सरतूस एक दाक वेल आयली. पीक आयलें. नोश्याचेर आसलो तो. बायबल सांगता तो आपल्या तोंबून विंगलो न्हिदलोलो आनी ते तुका भेंवतले सोडून वच आनी वाच. तो ताचे तोंबून विंगलो न्हिदलोलो. ताचो एक पूत आयलो आनी ताणें ताका देखलो. भायर धांवून दुसऱ्यांक सांगलें. त्या दोगांनी एक चेदोर घेवन फाटल्यान चलोन आपल्या बापायचें विकलेपण दांपलें. ज्या पुतान आपल्या बापायचें विकलेपण उक्तापे केलें तो शिरापा खालची येलो आनी जाणी ताचेर दांपणे घातले. तांचेर आशिर्वाद 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 पडलो. मोग जिन्सावार पातका दापता. गरज ना तुवें वस्तू सांगोंक, फकत तो सांगूंक जाय म्हूण. आयकलां म्हजें? गरज ना तुवें वस्तू सांगोन आनी देवा पासत कोणाशी वचून आपूण देवस्पणी म्हूण दोंग करिनाका. आतां म्हणूं नाका फकत तुमकां सांगता मागणें करूंक. तें दोबरादान वायट आसा. लोकां बद्दल उलयतना चतूर राव आनी मागीर कोश येतोस कशें उलयता ताचेर चतूर राव. तें चतूर वस्त तुज्या कोश्तोगाच्या वेळार चतूर राव. पोरूच हांवें तुमकां इसायास 50:3 वाचला. ताका बरोच वोलवोलायो तेन्ना ताणें सोगलें नम्रतायेन सोंसलें. ताणें तें सोंकलें आनी ताचें तोंड ताणें उकडूंक ना. मारूंक वता तसल्या ल्हान मेंढरा सारको आपणाक तोस्तल्या मुखार ओगीच रावलो. शेल्या भाशेन ताचे तोंडांतली जाप भायर सरली ना. तें चड म्हत्वाचें. जेन्ना आमकां कोश्तोग सोंसचे पडटात आमी सगळे भाशेचो वायट मुरपण उलोवंक, वय म्हजें थंय कांयच बरें जायना, कांयच बरें ना आनी आमकां केन्नाच म्हणूंक नाका, वय हांव सोजमना देवा, तूं जाणा हांव इगोर्जी वेता, हांव 10 वांटोय दिता देवाक असलें म्हणटल्या परी आनी हें म्हाका फावो जालां. ना गरज मागीर म्हणूंक तूं जाणय देवा कितें चलता तें सोजमना, पूण हांव कितें सारकें तें करीत रावतली. कित्याक हांव कितें मेलोंक जाय म्हूण करिना, हांव तुका कोत्तां. आमेन. आनी म्हाका जाय तुमकां उत्तेजन दिवंक, तुजें मन थीर दवरूंक. तो जायत्याच लोकांचो येवजण संपना कित्याक ताका स्वताचेर ताबो ना. तुमकां कितल्या जाणांक गियरभर जाल्ली साफ करूंक आसलेल्यो आलमारी आसात? एक मोटराची गराज, एक घर, एक मोटोर. कितल्या जाणांक तुमचें दुडू सारकें दवरूंक गरज आसा? तूं चॅकी बरीत आसा आनी नोको कितें भितर आसा तें? बरें अशें करूंक जाय. स्वताचेर ताबो हे परी चलता. तूं एक येवजण कोत्ता. तुजें मन तूं ते वाटेन थीर दवरता आनी तूं तें तशेंच दवरता. कोलोस्करांक 3. तुजें मन तूं थीर दवर देवाक तुवें कितें केल्लें जाय ताचेर. सर म्हणुया तुका एक आलमार आसा आनी ती साफ करूंक गरज. गोडयेक तूं स्वता जाणूय गोडयेक शक्य ना तुवें 12 वरां आलमार साफ करूंक सारूंक. गोडयेक तूं म्हणटाय बरें हांव 2 वरां दिसाची सारतली, सकाळीं 8 ती 10 पासून ती साफ करी पर्यान. आतां म्हज्यान हांगा उबी रावन सांगो येता कित्याक देंवचार उदरगत जाल्ली नाका. तो 2 वा 3 वस्तू तुजें मन मोडूंक कोत्तलो. ज्यो चड बऱ्यो आनी सोंप्यो दिसोंक लागतल्यो आलमार साफ करपाचे बदलेक. हांगा येता तुजें मन थीर दवरपाची खबर. गरज तुवें निर्णय घेवंक जाय आयज कितें पूण करूंक, आयजूच. तुवें तुजें मन थीर दवरूंक जाय की तूं कसलेंच मांडला गोंडोलान जिवचें ना म्हूण. नकलो आसतना वोट वेळार तुजो व्हडलो वस्तू खंय आसात. तुवें निर्णय घेवंक जाय तुज्या भुरग्यांक शिस्त शिकोवंक. तुवें निर्णय घेवंक जाय तूं स्वता शिस्त सांबाळटलें म्हूण. की तूं काळजी घेतलें देवान तुका कितें दिलां त्या विशीं. तुजें मन थीर दवर तूं काम करताय तर की तूं तें सारकें कोत्तलें वो तूं बिलकूल करचेंच ना. आमेन. तूं निश्चय कर आनी मन थीर दवर. बरें जेरूल गरज आसा आमच्या तोंडांतले भायर सोदता त्या उतरांचेर ताबो दवरूंक. तेच परी आनीकय वस्तू आमच्या जिवितांतल्यो आनी स्वताचेर ताबो न्हय जायत एक लौकीक विशय अभ्यास करूंक. पूण तो सगळ्यां चड म्हत्वाचो. तो तुज्या जिवितांत आनी कितें आसा ताचें तुलप कोत्ता आनी बायबल आमकां सांगता तें आमच्याच बऱ्याक म्हूण.
मुन्य 25-28 म्हणटात हांव स्वताची ताबो दवरून वावरता आनी म्हजे उर्बेक हांव तवनशी जावंक दिना. हांव एका मोडलेल्या शारा परी जावची वण्टी पडल्यात तसलें जावंक सोदिना. स्वताचेर ताबो आनी शिस्त आमच्या जिविताक सुरक्षीत दवरता. हें म्हाका आवडटा. म्हाका जाय आसलें तुमकां सांगोंक आमच्या एन्जॉयींग एवरीडे लायफ हाच्या मॅगझिनाची खबर. तो तुमकां फुकट घरा लागीं मेवता. सो तुमी आमकां फोन केल्यार वा आमकां मेल केल्यार वा नाजाल्यार आतांच आमकां गमोय. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.